party, Aam Aadmi Party, condemns the rising price of petrol in Goa today. 91 रुपीजाचे रेटीचेर आयज पेट्रोल इतले म्हारग जाल्ले आसा. म्हाका दिसना इन द हिस्ट्री ऑफ गोवा 91 रुपीजाचेर टच जाला आनी हाजेर आमी निशेध करतात. वी कंडेम. इफ यू गो टू सी, इट इज द सेकंड वेव ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक गोईंग ऑन, एंड दिस कोविड-19 पेंडेमिक हे आयज इतले जावपाक पावला हे ओन्ली बिकॉज ऑफ द नेग्लिजन्स ऑफ BJP सरकार. बॉर्डरी बंद करूं नात, तयारी कांय करूं ना, स्टॉक कांय दवरूं ना ऑक्सिजन सिलिंडर्सांचो, म्हूण आयज लोकांक सफर जावन कितले तरी डेथ जाल्यात. आनी तितूंत आयज पेट्रोलाची रेट खंय तरी 91 रुपीज जाल्ली आसा. सो म्हाका विचारूंक जाय प्रमोद सावंता कडेन, अरे बाबा, आयज गोंयांत पळोवपाक गेल्यार अरावंड 65 to 70% लोक गव्हर्मेंटाचे ना, प्रायवेट जॉबाचेर आसलेले. प्रायवेट जॉबार आसलेले कारणान तांकां कोविडाक लागून जॉब गेल्ले आसात. आनी 2 वर्सां फाटीं तेणी बायक्स घेतिल्ल्यो, गाडयो घेतिल्ल्यो EMIचेर, लोनाचेर, आनी तांकां खबर नाशिल्लें की हें पेंडेमीक येवपाचें आसा म्हूण. पूण हे पेंडेमिकान आयज सगळ्यांक काबार केल्लें आसा. आनी इतलें खबर आसतना देखून BJP सरकार तुमी आयज पेट्रोलाचे दर 91 दवरिल्ले आसा. हांव विचारूंक सोदतां प्रमोदाक, वाय आर यू बींग सो इनसेन्सिटीव, वाय आर यू ट्रायंग टू बी सो इरेस्पॉन्सिबल. अरे दिस इज द टायम टू वेट काड, पेट्रोला वयलो वेट काड आनी लोकांक पेट्रोल सबसिडीचेर दी. आयज तुवें खंय तरी पेट्रोल 50-60 रुपयान दिवपाक जाय.